नाका कोळसो आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका कोळसो आमकां नाका। डबल ट्रॅकिंगाचो वाद चालूच आसा। डबल ट्रॅकिंगाचे बेकायदेशीर रितीन चलिल्ले काम बंद उडोवपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या। संबंधित विभागांकडे कागाळी केल्या। बेगोबेग डबल ट्रॅकिंगाचे काम बंद करात, नाजाल्यार फुडें खर पावलां उबारतले। वेळसावच्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। वेलसाव विलेजर्सांनी आज एक प्रोटेस्ट घडोवन हाडलो आनी ह्या प्रोटेस्टान तेंच्यांनी सांगला की हे जे वेलसाव विलेजान जे हांगा डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसा ते खंय तरी स्टॉप करचें। जे इलिगल तरेन काम चालू आसा, लोकांची जी ट्रेडिशनल एक्सेस आहा, जे लोकांची पयलींची घरां आहा, जी 350 ते 400 वर्सां पयलींची घरां आहात खंय ती खंय तरी डॅमेज जावपाक लागली आसा। लोकांचे एक्सेस हांगासून ना जावपाक लागला आसा आनी जे कंपाउंडान तेंच्या ट्रेसपॅसिंगूय जावपाक लागला अशें तेंचें म्हणणें। आनी हे जे डबल ट्रॅकिंग जातले त्याच्या उपरांत तांकां जायतो पोल्युशनाचो त्रास भोगचो पडटलो अशें तेंचें म्हणणें आहा। कित्याक की डबल ट्रॅकिंग जाल्या उपरांत कोल पोल्युशन आनी वाडटलें, कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडटलें अशें तेंचें म्हणणें आहा। की सद्या जे ट्रान्सपोर्टेशन कोलाचें जाता तितून तांकां जायतो त्रास जाता अशें तेंचें म्हणणें आहा। आनी ह्या संदर्भात तेंच्यांनी वेर्ना पुलीस स्टेशन, मामलेदार, कलेक्टर आनी रेल्वे डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी मागला की हे जे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसा ह्या वेलसाव गांवांसून ते बंद करचें, जेणे करून ह्या गांवांतल्या लोकांक जे त्रास जाता ते जावचे ना। आनी तेंच्यांनी म्हटलां की जर हे डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करना जाल्यार ते हजारांनी लोक हे रस्त्यार देंवतले आनी ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोध ते उबे रावतले। पूण सद्या तर तेंच्यांनी म्हटलां की हे डबल ट्रॅकिंगाचें काम बेगीनचे बेगीन बंद करचें। आमचे पोट खाली आसा म्हूण कोळसो गोंयांत येता। सरकार दोळे बंद करून बसला। कोळशांचे पयशे कोण खाता अशें म्हणत थळाव्यांनी सरकारा कडेन आपले उतफर्के मांडल्यात। आयकात तांकां। आमचे गोंयकारांचे आमचे पोट हाली आहा म्हूण कोर्स गोंय येता। हो कोर्सो व्हरून मिनिस्टरांनी पयलीं चायेक घालूंक जायो आनी उरलो जेवणाक घालूंक जायो। कोटोले टेस्ट कितें आहा तो ते पार्लमेंटात बसले, मंगल्यान बसले, पूण हे त्रास गोंयकारांक पोटायचे आमकां ते दोड धांपून आहाय। सायबा देवा तुजी नदर मार ह्या कोर्शाचेर आनी हे हाता पयशे हाताय तेंचेर। ही नीट तूं कर, तूं नितीदार, तुजे बगोर कांय करूंक जायना। तेणी आमचो सुमार केला, आमी गोंयकार तळे आहाय म्हणटकूच ते ह्या कोर्शांनी आमकां गिरेस्त करूंक सोदताय। ह्या कोर्शांचे पयशे कोण खाता? हे कोर्शे कोणाक तुमी हावयताय? आमकां गोंयकारांक आनी नुस्त्या पोटांक कोर्शा पीठ बोला तेच भाशेन आमच्याय पोटां बोलो आहा। एक ऑपरेशन केल्या सांगताय दोतोर ताका कॅन्सर जाला, आख्खे वास्क पड्या नॉर्दमान। एक 8 दीस तुम्ही वास्क रावाय मिनिस्टर आनी तुम कोटोले की तू घोस्ता पडटो वास्क कोडसो सुत्राय दोऱ्या ह्या कोर्शाचे नदर मारा तुम्ही। आमचो हुडार कित जातलो गोंयकारांचो, कित जातलो गोंयकारां हुडार नियाड करात। आनी तुमी उक्त्या मनान ह्या कोर्शाचे पयशे हायाय आनी बऱ्या पडले फायद्या पडले तेय तुमी चिंताय। तुमकांय फामिली आहा, आमकां आमची फामिली मरून गेली, पूण तुमकांय फामिली आहा ती एक ते बऱ्या पडटो जाल्यार तुमी नियाड करून पड्या। This house belongs to me, which is a ancestral house from more than 400 years, and I've been staying in this house from past 21 years, and this is my road access, which the railway claims to be theirs. And I would bring it to their notice that this is a right of way, not only for me, all my villagers who are out here have been using this road. I have got a curry patta here which we use, which I no longer use it for my curry. आमी कशेंच डबल ट्रॅकिंग येवपाक दिवपाना। आख्खो गांव उठलो। गोंयचो एकवट संघटनेन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पळयात। आनी आमी केशेच हिंगा डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवपा नाय। आख्खो गांव उठ्ठलो। हांव आज सेवा सांगता, आमकां 3-4 पाटी सेवा मेळ्ळे घेवन मॅडमांनी जायत पाटी फेलिसिटेट केला, तू फॅसिलिटेट केला तेका मेळपाक। एस वकात एन एस गोंयचो एकवट and we have met with several other organizations. आतां तेंकां आमची ही मागणी, आमची बेसिक प्ली आहा की आमचे गांव सांबाळपाक ते कोणा आनी अदानी आनी जिंदल आनी वेदांताक लागून ते थोडी आठी रेल्वे बांदूंक वता। दीस येवपाना की आमी रस्त्यार येवपा पडटले सगळो लोक, हजारांनी लोक आमी रस्त्यार हाडले। वी आर इन टच विथ सेवरल ऑर्गनायझेशन्स। आम कोणा भिवपाना, धमकी भरपूर येयले आमच्या लोकांक। घरांनी आता रातीचे तांकां धमकी दितात
हे आमी टॉलरेट करपा ना. प्लीज डोंट यूज द होम डिपार्टमेंट एंड द पुलिस मिशनरी टू स्केर अवे आवर पीपल. First and foremost, the first track was laid and people have been suffering. Government representatives should come down onto the site and see for themselves the damage that has taken place so far. The walls, the curtains are black due to coal dust powder. Okay, coal dust. Now, if you look at the walls of the houses, there are cracks all over. Now, imagine what will happen to the people who are breathing coal dust day in, day out. What will happen to these people when the second track is laid and more coal is being carried by the trains? Protect our environment, protect our houses, protect our lives. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.